तुम्ही ताळयो पेटल्यो म्हजे काळीजांगा धडा म्हण दलता. तुमकां हांसो येतात पूण म्हाका बेन दिसता. पूण कितेंय मोगाचें न्हू. तुमच्या हर एकल्यांच्या मुखार हांव हांगासर उबो आसा तर हाका कारण म्हाका रोसलो देव, म्हाका जल्म दिलें आवय बापूय आनी सर्व रितीन आस पर्यंत हांगा हाडलीं हर एकलीं. पयल्यान पयलें तो सगळ्यांचो उगडास करता, देवाक मान बगयता, म्हाका त्या सुम्याच्या पांयां तळ्यान समर्पिता आनी तुमचे मुखार थोडीं बोगणां उलोवंक हांव फुडें सरतां. हांव चडावत पळोवन वाचून सांगचें उणें, पूण आज म्हाका धैर्य ना. देखून कितें बरयलां तें मात्र वाचता. His Eminence Philip Neri Cardinal Ferrao, the Archbishop of Goa D.U. Tarman, His Grace Most Reverend Dr. Leopoldo Girelli, the Nuncio, His Grace Most Reverend Dr. Peter Machado, the Archbishop of Bangalore, His Excellency Most Reverend Dr. Gerald Isaac Lobo, the Bishop Emeritus Diocese of Udupi, and all my dear archbishops, bishops, priests, religious brothers, religious sisters, the dignitaries, all the Christ faithful, and all those who are gathered here. Greetings of peace to you all. San Paul Corinthians बरयल्या पयल्या पत्रांत अध्याय 12 वळ 9 ते 10 अशें म्हणटा. सोम्यान म्हळें, म्हजी कृपा तुका पुरो, कित्याक मनशाच्या अस्कतकायेंत म्हजी सगळी सकत दिसून येता. देखून क्रिस्ताची सकत म्हजे थंय वस्ती करचे खातीर म्हज्या अस्कतकायेची वडवीक हांव कुशेन सांगता. तर क्रिस्ता पासत म्हज्या अस्कतकायेनी, बेपारवानी, कश्टां अनवरां, दोगदण्यांनी आनी आटेविट्यांनी हांव दादोशी जाला. कित्याक हांव अस्कत तेन्ना निजायकी हांव सक्तिवंत. सांत पावलोची हीं उतरां हांव आयच्या ह्या घडये म्हजी करून घेता. कित्याक येदोळूच हांवें सांगलां, सबारपटी तुमी आयकलां, म्हाका एक किरकोळ अस्कत आनी नाफवो आसल्याक देवान विंचलो, ताचो याजक जावन मागलो आनी आज धर्मदुतांच्या वर्गान स्विकार करून उडुपीची पवित्र सभेची जतन घेवची आनी सेवा करची वर्ती जबाबदारी म्हाका दिल्या. देखून म्हज्या काळजाच्या गुंडायेंत हांव सर्व खलतेपणान देवाक हांव अर्घां दिता आनी म्हज्या गवळीक सेवेक त्या सिरस्नराची सर्व बेसांवां आनी आशिर्वादां मागता. ह्या गवळीकपणाचें मिसांव करूंक म्हाका नेमाक केल्ल्या पापा लियो 14व्याक हांव दिनवस पाठयतां. म्हजेर बरवसो दवरून म्हाका ही वर्ती जबाबदारी तांणी दिल्या. तांच्या पापाल आज्ञापत्रा मुखांत्र तांचे आपोस्तलीक बेसांव धाडून दिला. विधेयीपणान तांच्या निर्धाराक हांव खालतीमान घालतां. My sincere and fraternal thanks to His Grace Most Reverend Dr. Leopoldo Girelli, the Nuncio, for his selfless and committed service to the Church in India. In a special manner, I am wholeheartedly indebted to you, Your Grace, for you expressed your confidence in me. Your gracious presence here as a delegate of the Holy Father Leo XIV brings immense joy to the whole Diocese of Udupi. Thank you for your encouraging words and prayerful wishes, and I wish you all the very best for your endeavors. When I went to Delhi to invite Nuncio, he first told me, "You are Apostle Matthias." I did not understand. So he twice repeated that. So he may be knowing what is lying behind it. Anyhow, I'm very happy you are here. Thank you very much.
हांव उपकार दवरता भोव श्रेश्ठ गवळी फिलिप नेरी कार्डिनल फेरावो गोंयचो आर्च बेस्प आयच्या दिसा मुखेल संस्करण जावन म्हाका वोर्त दिवन म्हजे खातीर मागल्या तुमकां हांव आभारी. तुमच्या मागण्याचो पांटी मोव मागता आनी तुमच्या गवळीक मिसावांक बरें मागता. तुमी येदोळसो सांगल्या प्रमाणे एशिया बिस्पांच्या मंडळीचो अध्यक्ष FABC, भारतीय कॅथोलिक बिस्पाच्या मंडळीचो अध्यक्ष CCBIA, सांगातास लेवर्स वॅटिकनांत डिकॅस्ट्री फॉर कम्युनिकेशन हाचो सांदो सावन केल्या नेमाकपणाक तुमकां आमच्या सगळ्या उडपी देसाची नांवी आमी अभिनंदन पटोवन उल्हासिता. कंग्रॅच्युलेशन्स. मदें हांव दिंबी घालतना इल्लो हाल्लो आनी कार्डिनल बापान म्हाका घट्ट धरलें पडचें नाका म्हणून. हांवें चिंतलें मुखार तुमी अशें धरल्यार हांव घट्ट उरतलो म्हणून. देखून घट्ट म्हाका इल्लें धरा म्हणून. थँक्यू व्हेरी मच. सहसंस्करण जावन ह्या संभ्रमाक हजर जाल्या आमचे मोगाळ आर्च बिस्प अधिकमान अधिक दोतोर पीटर माचादो तुमकां दिनवास. कर्नाटका प्रांतीय मुखेली सावन तुमचे निस्वार्थ समर्पित आनी धैर्यादीक सेवा आम्हा सर्वांक प्रेरण. ह्या म्हज्या वर्धेच्या संभ्रमा खातीर तुमी पयले आयोजीत केलें कार्यक्रम रद्द करून हांगा येवन म्हजे खातीर तुमी मागलां. अशें उडपी DCCचेर तुमचो हुस्को तुमी परगट दाखयला. देखून सगळ्या DCC तर्फेन आनी बेस्पो जेरीच्या तर्फेन आनी म्हजे तर्फेन तुमकां अभिनंदन उल्हास आनी देव बरें करूं. थँक्यू बिशप. He is one of the most courageous bishops because he speaks the truth in spite of lot of difficulties in the state. He stands for truth and justice. Once again, we are proud of you being standing for truth and justice in the name of Jesus. आमचे 26 वर्सांच्या गवळीक सेवेंत सुमार 14 वर्सां बराबर नव्यान उबारिल्ले आमचे उडपी DCC बाळपणांतावन आज पर्यंत सगळी अभिवृद्धी करून भारतांत एक नांवाडी देश जावंक कळनासतना वावर केल्या आमचो मोगाळ आतां निवृत्त गवळी बाब अधिक दोतोर जेराल्ड आयझॅक लोबो हांकां हांव तशेंच अख्खे उडपी DCC सदांच रिणी. तुमच्या निस्वार्थी सेवेक त्यागाक आनी कळनांतल्या वावराक सगळी उडपी DCC व्हडा अभिमानान तुमचो आभार मानता. तुमी केल्ल्या वावराचो फळ आज दिसून येता. आज ह्या संभ्रमाक जायते गवळी बाब, जायते याजक, धर्मिका आनी इतल्या व्हडा संख्यान देवप्रजा जमल्या तर हाका कारण तुमचेर आमकां हर एकल्यांक आसचो व्हडतो अभिमान. प्रत्येक सावन ह्या वर्तीच्या कार्याची संपूर्ण मेलविचारण घेवन वेवस्थीत रितीन हो संभ्रम आसा करूंक वावरल्या तुमकां हांव सर्वांच्या नांवे काळजांत देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू बिशप. सहसंस्करण जावन म्हजे खातीर विशेष करून तुमी मागलां आनी फाटल्या 3 म्हयने जावन भियेनाका हांव आसा म्हूण सगळी जबाबदारी घेवन म्हाका खंयच्याच रितीन कितेंच जायनासतना म्हजें काम करूंक सगळें सोडलें अशें सर्व संगतींनी जगती सलाह सुचना दिवन म्हज्या गवळी मिसावांक तुमी मार्गदर्शन दिलां. तुमचो सहकार, तुमचें मार्गदर्शन, तुमची सलाह सुचना मुखारी म्हाका जाय हांव राखून आसा आशेता. वन्स अगेन with heart filled with gratitude express my sincere gratitude. Thank you, Bishop. म्हजो इश्ट मंगळूर देशीचो बेस अधिक दोतोर पीटर पाऊल सल्डाना म्हज्या मिसावाच्या ह्या बिस्पाच्या संस्करणेच्या मिसांत देवाचे उतर आनी पवित्र सभेची शिकवण आदारीत नियाळ तुमी दिल्या. सेर्मांव सांगूंक वेता आसतना म्हज्या कानांत गवळी बाब गुणगुणले, जोर सेर्मांव जाय गी म्हणून. हांवें थंय सांगलें आयकलें गे ना, हांव पापा असो सायबा म्हाका जोर करनाका म्हळें. देखून बाब पीटर पाऊल आनी हांव गवळी बाब आमी सांगत आसा मेरेन आसल्या आमी सांगत आसा इश्टा बरी आसा. देखून एकामेका इश्टा बरी उलयता. भोव आपुरबायेन हांवें ह्या गवळी बापांनी कशें आमचे मिसां वावर करीत ताणें सांगलां. देखून मोगाळ गवळी बाब पीटर पाऊल सल्डाना सगळ्या उडपी देशीचे तर्फेन
आनी आम्हा सर्वां तर्फेन तुमकां अभिनंदन उल्हास आनी थँक्यू. आज आमी इतलीं जाणां आसा. आमचे पयले DSS मंगळूर DSS 13 वर्सां आदीं उडपी जाली वैमव. आनी आमच्या कार्डिनल बापांनी म्हळें माय फिर्गस म्हळें आमच्या माय फिर्गसन तिच्या भुरग्या फिर्गचे किल्ले सोडूल्या बरें दिसता. कित्याक म्हूण सांगता आमच्या माय फिर्गचें जायतीं भुरगीं आसा, जायते याजक आसा वैमव. आमच्या दुवेचे ह्या बाळ फिर्गचेंत आमचे याजक किल्ले उणे आसात. बाब पीटर पॉल सल्डाना कडेन हांवें सांगलां कित्याक आमी एकाच आवयची भुरगीं देखून कोणेंय कोणाक सांडूंक ना. सांडूंक आसा आमी सांगत आसा कोणची पवी सभा सिनोडल चर्च वी हॅव टू मूव टुगेदर isn't it? So I request today on the open ground all the priests are there, priests of Udupi and priests of Mangalore. So we belong to one family. Whether we need in Mangalore or in Udupi, we have to work together. I think our nuncio will agree with me. I think our cardinal will agree with me. I think our archbishop will agree with me. Finally, I think my friend Peter Paul Saldana also will agree with me. So it is not a challenge. It is just telling that we can work together, bring up the church together so that everybody in a way grows together with love, service, thus giving glory to God. May his name be always praised. कर्नाटकाच्या तसेच भारताच्या विविध देशांत मोगान ह्या वर्धेच्या संभ्रमाच्या मिसाच्या बलिदानान सहभटवणी केल्या आनी मुजे माथेर मागिल्ल्या सर्व आर्च बिस्पांचो आनी सर्व बिस्पांचो हांव काळजांत तावन उपकार दवरता. थँक्यू डियर आर्च बिशप्स एंड बिशप्स फॉर कॉन्सेलेब्रेटिंग द Eucharist and for your prayers. You have exhibited the spirit of unity in the Catholic Church. Wish you all a fruitful episcopal ministry and seek your support as I just venture into this ministry. In a special manner, I appreciate the presence of all the bishops who were alumni in St. Joseph Seminary, Jeppo, Mangalore. There are a few here. And those who studied in Catholic University, Leuven, Belgium, they are also here. There are also priests who studied with me at the same university. I sincerely acknowledge your presence and thank you very much. God bless you. जतनायेन DSSच्या बरेपणा खातीर सदांच वावुरच्या हो संभ्रम बऱ्यान जावंक आदार दिल्ल्या आमच्या DSSचो चान्सलर भोवमानादीक बाब स्टीवन डिसोजा तशेंच आमचे कॉलेज ऑफ कन्सल्टर्स भोवमानादीक बाब फर्डिनांड गोन्साल्वीस भोवमानादीक दोतोर रोशन डिसोजा भोवमानादीक बाब चार्ल्स मिनेझस मानादीक बाब जॉर्ज डिसोजा मानादीक बाब अनिल डिसोजा मानादीक बाब डेनिस टेसा मानादीक बाब रेजिनाल्ड पिंटो तुमच्या सांगातपणाक देसीन तुमच्या निस्वार्थी वावराक सगळ्या देसी तर्फेन हांव आभारी आनी उपकार बावडून देव बरें करूं म्हणटा. हांगासर हजर आसच्या उडपी DSCच्या हांगासर आशिल्ले पुरो सकला आयल्यात. देखून म्हज्या मोगाच्या बाबानो तशेंच मंगळूर DSCच्या तुमी ताचे किसड मोगाच्या बाबानो देखून आमी सैरे आसात उरिल्ल्या DSC आसात आनी सगळे तुमी आमच्या DSCचे याजक बाबानो धर्मीक याजक भाव आसात हांगासर वावुरचे वेगवेगळ्या क्षेत्रांत वावुरचे कोडयाळांत वावुरचे सर्व धर्मीक याजक बाबानो विशेष करून विविध मेळाच्या सर वडिलांचो प्रांतीय वडिलांचो हांव उपकार दवरता. तुमचो मोग आनी सांगातपण हांव अनुभव करून आसा. मुखल्या दिसांनी होच सहकार आनी आमच्या मिसा वावरांत तुमचो हर एकल्यांचो सांगातपण आशयता. In a special way, I thank my 1990 ordained batchmates. 18 of them are present here. I'm ever grateful to you for your companionship from the day of seminary formation. Thank you very much, my dear friends. Once again, I am grateful to you. जायत्यो धर्म भयणी आसात. मोगाच्या सर धर्म भयण्यांचो, कॉव्हेंताच्या वडिल्यांचो, प्रांतीय वडिल्यांचो तशेंच प्रत्येक रेसीन हांगासर हजर आसच्या बेतानी मेळाची जेराल्ड वडील आसा सुपिरियर जनरल सिस्टर रोज सेलीन कित्याक नांव काडटा गे म्हळ्यार
तिका नॉर्थाक वचोंक आसलें म्हजे खातीर ती रावल्या कित्याक फॉर्मेटर कोर्स आसतना 3 वर्सां तिचो स्टुडंट जावन तिच्या हाताक लावन आसलो. कॅन यू स्टँड प्लीज? सो शी इज द सुपिरियर जनरल ऑफ Bethany Sisters. I express my sincere gratitude to you and to your counselors. Thank you very much. आनी हांसर आसल्यार तुमकां सर्व उरल्यात म्हज्या भयणांकी देव बरें करूं म्हणटा. म्हाका जळम दिवन भावार्थांतल्यान व्हड केल्लीं आसात. म्हजी मोगाळ माय बाप ती आज हांगासर नात. देवा दिन जाल्यार बाब लॉरेन्स माय सिसिलिया डिसोजा हांकां हांव सदांच ऋणी. आज ती हांगासर नात तरी खंडीत म्हजे खातीर संतोशान मागून आसात म्हूण हांव पातयेता. तांच्या आत्म्याक हांव सस्नचो विशय मागता. तांच्या भावार्थी जिणेच्या देखी वरवीं आज हांव हांगासर उबो आसा. तशेंच ल्हानपणांतावन म्हाका सर्व तेणी सांगात आनी मोग दाखयलेली म्हजे मोगाळ भयणी देवादीन वेरोनिका आनी क्रिस्तीन हांकांय हांव आभारी. ह्या संभ्रमांत म्हजे सांगात ती नान तांचें हजरपण हांव बघून आसा. तांकां सस्नाचो विशय मागता. हांगासर हजर आसात म्हजे मोगाळ भाव वलेरियन, फ्रेडरीक, क्लेमेंट, नोएल आनी भयण अनिता. सांगाता वन्यो, बावोजी, बाचे, बाचींचो, म्हजे कजन भाव, कजन भयणी, बाप्पो मावशांचो, माम आकयचो, सर्व कुटुंबादारांचो आनी सैरा दैऱ्यांचो हांव काळजांतावन उपकार भोगता. म्हजो एक भाव जेराल्ड कारणांतर हांगासर येवंक जावना. देखून सर म्हज्या मोगाळच्या कुटुंबादारांनो तुमी हांगासर आसात. तुमी आसल्या वरवीं हांव आसा. कांयच भियेनाकात म्हणून जे फाटल्या रावून फाटल्या 4 दिसांनी म्हाका एकलो ना एकलो म्हजे लागीं येवन दनपारां सांजेर जेवण म्हळ्यार हांव इल्लो भियेल्लो. धैर्यान तुमी भरलां. तुमचें धैर्य तुमचें सांगात न्हय म्हाका पूण उडपी DSCK गरज आसा. कित्याक हांव जाणा तुमी सगळे बळिश्ट आसा. देवान तुमचेर धराळ आशिर्वाद घाला. देखून कुटुंबाचो आदार आनी सहकार म्हाका न्हय उडपी DSCK आज तुमी वसोवंक आसा आनी कितें उणें आसा तें तुमी भरती करूंक आसा. देखून तुमकां देव बरें करूं वता. तशेंच एक आपोवणें दिता. हांव उगडास करता म्हाका क्रिस्तांव केल्लो एक आसा. बाप वल्ली आसा ताचो भाव देवादीन डेनिस सोस. तो देवादीन जावन 1 वर्स जावना पळय. तो आशिल्लो कित्याक केदाळा हांव मेळटलो. हांवें व्हरलो येयलो एकलो पाद्रा बारीक कशी आसली. देखून आज आसलो जाल्यार संतोश पावतलो. पूण ताच्या उडासाक बाप वल्लीक उठोवंक तांकां ना तरी आयला. पूण पयल्यान पयलें देवादीन बाप डेनिस डिसोजा ह्या साक सावन म्हाका प्रेरण दिलो देवादीन बाप चार्ल्स सल्डाना. कारण इतलेंच बाप चार्ल्स कालातूर आसतना गवळी बाप जेरी आग्रातावन सेमिनारिस्ट जावन सेमिनारांत आमच्या फिरगजेक येवन कंतारा शिकयतले. फिरगस्तांतली येरमाळ येवन कंतारा शिकयतले. ब्रादर जावं आतां हांवें बंधन तुका सोमिया आतां म्हाका उड आसा थोडी कंतारा आतां वतना ते शिकयता ते. पूण आतां गवळी बाप म्हजे वडील ते. पूण तो संबंध आसलो आनी बाप चार्ल्सा द्वारे हांव सेमिनारी गेल्लो. फर्स्ट इयर PUC जाल्या उपरांत देखून ते देवादीन जाल्यात तांचोय हांव उडास काडटा. तशेंच रिजन्सी मार्गदर्शक देवादीन बाप वलेरियन रोड्रिगस. तशेंच हांव म्हजी दियोकनाची वड करतना बाप स्टॅन इलोबो आशिल्ले. भलायकी बरी ना हांवें पळयलें थंयसर आयल्यात. बाप स्टॅन इलोबो तुमी आयल्यात भलायकी बरी ना. तेय म्हजे दियोकनाच्या आवडटी वेळार म्हजे वडील जावन आसले ते आसात. तशेंच हांव ह्या जाग जाल्या उपरांत म्हाका ह्या जागी दिक्षा दिल्ले जावन आसात देवादीन गवळी बाप बाजेल साल्वादोर सोजो. उपरांत मंगळूर DSCK सेवा दितना सर्व संगतींनी आदार दिल्या. म्हज्या मोगाचो अदीक मान अदीक दोतोर लुईस पावल सोजो. भलायकी बरी ना देखून येवंक जायना म्हणले. पूण काल आनी आज सकाळीं परत्यान फोन केला. ते निवृत्त बेस्ट मंगळूर DSS हांव हांकां सदांच ऋणी. हांवें सेवा दिल्या फिरगजीचे फिरगज ह्या जाग बाप क्लिफर्ड डिसोजा कुंदापूर, वलेरियन डिसोजा कॉडेल, बाप वलेरियन डिसोजा 9 आनी 4 वर्सां. म्हाका येवंक जायना. हांव पोटाक काही नासतना उपाशी रावता येवन बसता म्हणा आनी तुमकां पळोवन बारीक खुशी जाली. देखून इतली खुशी जाली की एका बापाय सारक्या मोगान ताणें म्हाका तांचे खाजी तोड जाल्ल्या तावन आज पर्यंत पळयला. आनी हांव बिस्प म्हूण परगट जाल्या उपरांत 5 फावटी तांकां ना तरी जुजे वास्कोडियातान हांगा येवन म्हाका 10 लोब 4 पॅन्टां कशें जाय कितें जाय ताणींत करून दिल्या. आनी म्हाका काल सांगचें म्हूण कळना. देखून बाप वाल्ली तुमकां इतलो मोग आसा म्हजेर.
देखून आ सगळ्या कुटुंबातर्फेन DCC तर्फेन तुमकां काळज सांगता हांव देव बरें करूं तुमकां तुमच्या मोगाक हजरपणाक सेवेक मागण्याक आनी विशेश जावन आमचो एक एवरग्रीन ग्रूप म्हणलो आसा तशें मुखेलपण ते घेतात ह्या ग्रुपांत आमी सगळीं आसा देखून एवरग्रीन तुमकां देव बरें करूं. संगत मोगा हांव सेमिनारींत आसलो हांव सांगल्यार लांब जाता सेमिनारीचो सर ह्या जाकांक आनी म्हज्या संगात्यांचो उपकार उरता हो विशेश संभ्रम भोव बऱ्यान सांग सर वेवस्था करूंक निस्वार्थीपणी आनी कळनासतना साबार जाणी वावून काडल्या देखून तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी एकलो देव बरें करूं म्हणटा पूण इल्लेशें ह्या कार्याचे सर समितीचो संयोजक मिलार काथेड्रलचो रेक्टर आनी कल्याणपूर वाड्याचे विगारवार भोवमानादीक फर्डिनांड रॉक गोन्साल्वीस बापांचो तशेंच विविध समाधीच्या मुखेलपण घेतल्या याजक बाबांचो तांच्या सांगाता वावर केल्ल्या सर्व लायक मुखेली आनी सांद्यांक हांव एकच उतरान देव बरें करूं म्हणटा. हो संभ्रम इतल्या दाबासर जावं सबार उदार मनाच्या दाणेने आर्थीक रितीन मोठो आदार दिला. विशेश जावन हांवें देव बरें करूं म्हणजे हांवें फिरगस ह्या जागसाव सेवा दिले 3 फिरगज्यो हांगासर आसात. सांजू अवांजलिस्ताचे फिरगज पांगडा शंकरापुरा माउंट रोजरी फिरगज संतेकटे आनी साऊद मायेचे फिरगज मंचकाल शिरवां. तुमकां सर मोगाच्या फिरगजकारांक हांव आभारी. तुमी विसील घाल्या पावना ताळयो पेटल्यार पावना तिनी फिरगजकार हांवें म्हळां स्टार्ट्स विथ यस शंकरापुरा संतेकटे शिरवां and all these parishes all of you put together you can make Udupi diocese yes. They can I back upon your full support in prayer, in financial support, in infrastructure, much more in spiritual growth and growing together. Let us grow together. Once again, thank you each and every one of you. व्हडा संख्येन ह्या म्हज्या संस्करणेच्या संभ्रमाक हजर जाल्यार सर उडपी मंगळूर आनी हेर दिसाच्या सर क्रिस्ती भावार्थ्यांचो उपकार भोवता. तुमची जतन घेवची गवळीक सावन म्हाका न्ही म्हणल्यार सदांच म्हजे खातीर तुमी मागा म्हण म्हजी कालती विनंती. आमी सगळीं सांगाता सोमकोची पवित्र सभा देखून हे ಮಿಸಾವ ಆಮೆ ಸಂಗತ ಕರಿಯ. ಒಂದೆರಡು ಶಬ್ದಗಳು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷ ದೀಕ್ಷಾ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ನೆರೆದಿರುವ ಇತರ ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಧರ್ಮಗುರುಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಇತರ ಧರ್ಮದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ಮುಖಂಡರಿಗೆ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸಮಸ್ತ ಆಹ್ವಾನಿತ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಹಾಗೂ ನೆರೆದಿರುವ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರಿಗೂ ನಾನು ಮನದ ಆಳದಿಂದ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ವಿವಿಧ ಧರ್ಮದವರು ಸಹೋದರತ್ವದಿಂದ ಜೀವಿಸುವ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೀಗೆ ಸದಾ ಶಾಂತಿ ಸಹಬಾಳ್ವೆಗೆ ಹೆಸರಾಗಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ ಹಾಗೂ ಹಾರೈಸುತ್ತೇನೆ. ಯಾನ್ ತುಳುನಾಡುದಾಯಿ ಮೂಲಿಯಿನಿ ಎನ್ನ ದೀಕ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮಗೂ ಹಾಜರಾಯಿನ ಎನ್ನ ಊರುದ ಎನ್ನ ಮೋಕಿದ ಬಂಧುಲೆ ಯಾನ್ ಪುಟುದಿನಿ ಉಚ್ಚಿಲದ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೈತಲು ಯಾನ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಉಚ್ಚಿಲದ ಸರಸ್ವತಿ ಮಂದಿರ ಪ್ರೈಮರಿ ಶಾಲೆಡು ಅವು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರುಡೇ ಉಂಡು. ಎನ್ನ ಹೈಸ್ಕೂಲು ಕಡಲಭರಿತ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಫಿಶರೀಸ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಅಡ್ಬಕ ಯಾನ್ ಮಲ್ದಿನಿ PUC ಅದಮಾರು ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂಚಾದ ಎನ್ನ ಪೂರ ಬಾಲ್ಯ ಜೀವನ ಬಾಲ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಈ ತುಳುನಾಡು ಯಾನು ತುಳುನಾಡಿದ ಅಪ್ಪೆನ ಮಗೆ. ಎಂಕಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜೇ ದೇವರ ನಮಕ್ ಜೋಕುಲು ತೂಲೆ ನಂಗೆಲ್ಲ ಧರ್ಮ ಔಲಾವು ಅಂಡ್ ಈ ಭಾಷೆ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಈ ಎಂಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಸಹಮಿಲನ ಸಹಬಾಳ್ವೆ ಐಕ್ ಧರ್ಮ ಇಚ್ಚಿ ಪ್ರೀತಿ ದಮಿತ್ ಧರ್ಮನೇ ಇಚ್ಚಿ ಇನಿ ಎಂಚಿನ ಸಂಸ್ಕಾರ ದೀಕ್ಷೆ ಉಂಡು ಅವು ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ದೀಕ್ಷೆ
ಅವು ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ದೀಕ್ಷೆ ಮಾತಿರ್ಲ ದೇವರನ್ನ ಜೋಕುಲು ಪಂಡ್ ಲೆಪ್ಪುನ ಆ ದೀಕ್ಷೆ ಅಂಚಾದು ಪುಗನಕ ಶಾಂತಿ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಹಬಾಳ್ವೆ ಒಂದು ಮಾತ ಇತ್ತಿಂಡ ವಾ ಪೊರ್ಲುದ ಜೀವನ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಅತೆ ಅಂಚಾದ ರಾಜಕೀಯ ಫುಡಾರಿನಕಲೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಖಂಡರನಕಲೆ ಅಕುಲು ಮಾತ್ರ ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮ ಹೆಂಗುಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಂಧು ಮಿತ್ರಳೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಬಿನಂತಿ ಎರ್ನಲ ಕಣ್ಣಡು ಕಣ್ಣೀರು ಬಾರಂದಿನಲಕ್ಕ ಎರ್ನಲ ಉಡಲಡು ದಾಲ ಉಪ್ಪಂದೆ ಬಂಜಿಡು ಹಸಿವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತುಳು ಟೆಂಚಿನ ಪನ್ಪಿರು ಬಡವು ದಾಂತಿ ಲೆಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ದೇವರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದೆಷ್ಟು ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಂಟಲ್ವಾ ಭಗವಂತ ಆತ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅವೇನು ಮಾತ ಎಂಕುಲು ಪಟ್ಟದ ಬಾಳುಂಡ ಮಾತೆರ್ಲ ಆ ಮುಖಟ್ ಮೋನಡು ಸಂತೋಷ ಬತ್ತಿಂಡ ಐದು ಮಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೇತೆ ಉಂಡ ಅದೇ ದೇವರಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಹೌದಲ್ವಾ ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಳಕಳಿಯ ವಿನಂತಿ ಹಿಂದೂ ತಾಯಿಯ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ತಾಯಿಯ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ತಾಯಿಯ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರತ್ವದಿಂದ ನಾವು ಬಾಳುವ ನಮಗೆ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಇರಲಿ ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಮೇಲೆ ಬರಲಿ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರಿರಲಿ ಯಾವ ದೇವರಿರಲಿ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ತತ್ವ ಮತ್ತು ಸತ್ವ ಸಂದೇಶ ಒಂದೇ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ಕರುಣೆ ಸಲಹೆ ಅದರಿಂದ ಬಾಳುವ ಅದೇ ನನ್ನ ಧ್ಯೇಯ ವಾಕ್ಯ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಕರುಣೆಯಿಂದ ನಾವು ಬಾಳುವ ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ನಿಮ್ಮ ಬಂಧುತ್ವ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ನಾವು ಬೆಳೆಸಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹ ಬಾಳ್ವೆಯಿಂದ ಬಾಳುವಂಥ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ತಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಒಂದಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ನೀವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು, ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ಹೌದಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಹೇಳೋದು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜೇ ದೇವನ ಪ್ರೀತಿದ ಜೋಕ್ಲದು ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು ಪಂಡ ಮಾತೆರ್ಲ ಸುಖ ಸಂತೋಷಡು ಉಪ್ಪುಗಾ ಪಂಡದು ಅವೇ ಎನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಿಕುಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಅವೇ मोगा चंद्र निमाण इतलें सांगून हांव म्हजे सगळे आखेर करता. आमी सगळीं देवाची भुरगीं म्हज्या गवळीक मिसांवाचो देय बळ्या आनी कालत्या काळजोसो हाचे विशयी म्हाका येदोळसो गवळी बापानी सांगल्यार पावना जी येवन दाखय म्हणून. हांव जी येवन दाखयना जाल्यार म्हाका शिकया, तुमकां अधिकार आसा. बिकॉज वॉट आय हॅव टेकन सो आय हॅव टू लिव, बट समटायम्स आय मे फेल, बट यू आर देर टू गायड मी इन अ वे टू शो मी दॅट यू आर नॉट फॉलोइंग युअर मोटो. आय विल लिसन टू यू. थँक यू व्हेरी मच. हे देई वाक्याक प्रेरण जेजूच्या भोव पवित्र काळजाक समर्पले म्हजी माय फिरगस येरमाळ जेजूच्या काळजा सारको गवळी जावन उडपी देसूचे पात्रोळ मिलार मायेच्या मानाक सेवेची आनी सांगाता समकोची पवित्र सभा मुखार वरची म्हजे गवळीक मिसांवाचो प्रमुख इरादो. हांवें सुरवेळी सांगल्या बरें, हांव किरकोळ अस्खत आनी ना फावो, तरी देवान म्हाका हे मिसांव फावो केला. पयल्यान पयलें तुमचें मागणें म्हाका जाय. आमी सर्वांनी गवळी बाब याजाक धर्मीक आनी सर क्रिस्ती बाबार्थ्यांनी एकामेकाक सांगात दिवन देवाचें रास आमचे मदें स्थापन करूंक आनी आमचे देश आत्मीक आनी सर संगतींनी उसल्या पावंडार पावूंक वावुरया. परत मोगाच्या सर्वांनो तुमकां देव बरें करूं. थँक यू. गॉड ब्लेस यू.